एस्टिमेट जो आसा जवळ 35 लाख रुपया आसा। हांगासर जी ट्राफिक कंजेशन जातालें म्हणजे जी अडखळ जाताली ती समजून घेवन ह्या कामाचो शुभारंभ ह्या कामाची आमी मागणी करून हे काम फुडें केल्लें आसा। खूब प्रलंबीत आसलेलें हें काम आमकां फॉलोअप करता आसतना आमचे पंच सदस्य उमाकांत प्रभुगांवकर हांच्यांनी खूब सहकार्य केलें आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज हें काम हांगासर सुरू जाता, एक्झिक्यूट जाता। सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता। ह्या गांवचो विकास करता आसतना सगळ्या स्तराचेर विकास जावचो आनी ह्या गांवांतल्या लोकांक हेजो सहवास जावन हे उपभोग जावचो ह्या हेतून आमी हे डेव्हलपमेंट करीत आसा। आमचे दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्य मये आनी कारापूर सरवण हे दोनूय जिल्हा पंचायत सदस्य आपापल्या परीन वेगवेगळे प्रकल्प ह्या गांवा खातीर हाडलेले आसा। कामाय चालू आसा। हेजो जो लाभ जो आसा तो जास्तीत जास्त लाभ ह्या ग्रामस्थांक जातलो आनी ग्रामस्थ सुखी जावचे ही धोरणां ही भावना ह्या गांवांतली देवस्थानां डेव्हलप जावची हे आमचे विचार आसा आनी त्या दृश्टीन आमी हें काम चालू दवरलेलें आसा। ह्या कामाक सगळ्यांचो तुमी सहकार्य करचें। सगळ्यांक आयज ह्या दिसाच्यो जे काम हांगासर सुरू जाल्लें आसा सगळ्या ग्रामस्थांक लाभ जातलो आनी हेजी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता हांव।